Thanksgiving Mass. And then this is announcement. Keith Kyoya, page number 11, A22. परमेश्वर स्वतःलायता ताचे सगळे मोगाचे पोसोल्यानो स्वसर्गीचो आमचो देव आमचेर फांकयता समेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोवती सोमयता पोसोल्यानो स्वसर्गीचो आमचो देव आमचेर फांकयता समेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोवती सोमयता. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगळ्यांक तुमकां देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात. आमी जाणा कशे भाशेन आमचो लोक गोंयांत वो संवसारांत कोविडाक लागून खूब कश्टवतात आनी गोंयांत चड करून फामिली आतां कश्टांक लागलेली आसा. सगळ्या जाणांक कोवीड जाल्लेले आसा, पॉझिटीव जाल्लेले आसा. तर आमी तांचे पासून मागया देवान ताका राखचें सांबाळचें म्हणून. ह्या मिसाची जी खेरी तिनतेसांव आसात ती हांव तुमच्या फुडें दवरतां. आयज आमी मारी ब्रिटो हिचे पासत तिचो बर्थडे आसा, तिचे पासत मागता. खूब कश्टवता ती, खूब दुयेंसां जालेलीं आसा. तिका देवान सांबाळची, राखची आनी पेकोणी दिवची. आमी आगोस्तीन दिमेलो वो आज 25 वर्सां बोत्ता ताका मेल्ल्याक, तर आमी ताचे पासत मागया आत्म्या पासत. आमी फादर जेसन वाज आजच्या म्हयन्याचे मीस आयज पेटयता हांव ताच्या आत्म्या पासत. मागीर कांदोलिना ब्रिटो हिचेय पासत आमी मागता हांव तिच्या आत्म्या पासत. लिझा कोलासो हिचे पासत हे मीस पेटयलेले आसा. त्याच प्रमाणे दिनवासणेचे मीस रिचर्ड बरेटो पासत. ही सगळी मागणी इंतेसां आमी मनांत दवरून
ह्या मिसान आतां आमी भोक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीन आनी भावनो, आमी तर जेजूक पत्करूंक ना, खरेपणी भितरल्यान ताची शिकवण आमी मानूंक ना आनी त्या प्रमाणे जिवंक ना जाल्यार देवाचें भोगसणें मागया आनी एकामेकाचें. हांव पातकी सोरपोदितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Amen. मागुया. काकळूत सरा देवा, आमी भोव ओसूक भुरगीं तुजीं, देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास कोत्ताना तिचे विणवणेन आमचे ओसूकतायेन आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आमी चित दिवन आयकुया. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगल्यो वायटांतल्यो तुवें म्हाका निवारलाय सर्वेस्परा. विघ्नाच्या दिसा तुवें म्हाका वाटयलोय, देखून तुका हांव दिनवासतलो आनी वाकाणटलो आनी सर्वेस्पराचें नांव पोरकोणटलो. हांव आसून तरणाटो आसलो तेन्ना आनी संवसारांतल्यो वाटो चलच्या आदीं म्हाका जाणवाय दी म्हूण सगल्या काळजान हांवें मागलें. देव मंदिरा मुखार रावन हांवें ती मागली आनी ती मेलो पर्यान हांव तिका सोदतालों. तिजे फूल दाके वरी म्हजे भितर फळ जायन पर्यान तिचेर म्हज्या काळजाक संतोश भोगलो. नीट मार्गार हांवें म्हजे पांय दवरले आनी भुरगोच आसतना तिच्या पावलांनी हांव भोंवलो. कान दिवन हांवें तिका आयकून घेतली आनी म्हाका खूब शिकोवन मेळ्ळी. तिका लागून हांवें जायती उदरगत केल्या. म्हाका जाणवाय दिल्या ताकाच सगली मोहिमा. तिचे प्रमाणे जिवंक हांवें येवजिलें. बरें तें करूंक हांव हुर्बेन वावुरलां आनी हांव कदींच लोजेक सांपडचो ना. ती जोडूंक म्हजो आत्मो झुजला. बारीकसाणेन हांवें समूर सांबाळल्या. म्हजे हात स्वर्गार उबारून म्हाका तिची ओळख ना म्हूण हांव रडलों. तिचेर म्हजो आत्मो हांवें दवरलो आनी नितोल निर्मळ रावन ती म्हाका मेळ्ळी. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराच्या आज्ञा नितीचो काळजाचो संतोष. म्हणया सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची समोर सोर बरी जिवाची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरें. नेण्ट्याची जाणवाय. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीचो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ दोळ्यांचो उजवाड. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. भांगरा परस निर्बेल भांगरा वोन काळजाक ताची आस.
मोवा पोरोस पोलयेंतल्या मोवाहून अदीक गोडवें. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. उद्गार. Sorbesporok soy, sorbesporok soy, sorbesporok soy soy. Sorbesporok soy, sorbesporok soy, sorbesporok soy soy. क्रिस्ताचे शिकवणेन गिरेस्त जावन सोम्या जेजूच्या नांवान देवा बापाक आर्गां दियात. Sorbesporok soy, sorbesporok soy, sorbesporok soy soy. Sorbesporok soy, sorbesporok soy, sorbesporok soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्कू परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आनी शीस परतून जेरुसलेमाक आयले आनी जेजू देव मंदिरांत भोंवता आसतना मुखेल यादनीक धर्मशास्त्री आनी जाणटे ताचे सरशीं आयले. ताणेन ताका म्हणलें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार तुका आसा वो अशें करपाक तुका सत्याक कोणें दिल्या? जेजून ताका म्हणलें, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचारतां, म्हाका जबाब दिशात तेन्ना कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलें तें तुमकां सांगीन. जुवांवाचें स्नान स्वर्गांत थावन की मनशां थावन आयलां? सांगात पळया. आनी ते आपणा भितर अशें चिंतूंक लागले, स्वर्गांत थावन अशें आमी म्हणोन जाल्यार तो विचारतलो, तो तुमी कित्याक सत मानलें ना? पूण मनशां थावन अशें म्हणूंक आमकां तांकोत. ते लोकांक भियेंताले, कित्याक सगळो लोक जुवांव खरो प्रवादी म्हूण मानतालो. देखून ताणें म्हणलें, आमी नकळो. आनी जेजून ताका म्हणलें, कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलां तें हांवूय तुमकां सांगचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. आमी जेजूच्या जिवितार नदर मारतना आयज कितें पळयता? हे जे कोण थोडे आसात पळय ते देव मंदिरांत भोंवताले ते मुखेल यादनीक धर्मशास्त्री आनी जाणटे ते ताका विचारूंक आयल्यात. कित्याक लागून? ताणें थंयसर सगळ्या जाणांक धांवडायलेत न्हय मंदिरांतले. ते म्हणटात, तुका कोणें अधिकार दिला? तो पळय जाणो ते तर देवा कडसून म्हणत जाल्यार ताका ते फास दितले आसलेले. पूण ताणें ताका आनी एक प्रश्न केलो. म्हणटच आमी कितें पळयता? जेजू एकदम आजीर आसा, चतूर आसा आनी ताका ते भशेन गिन्यान पदवी आसा. ही कोणें दिल्या ताका? पवित्र आत्म्यान. रोखडोच तो ताका एक प्रश्न करता, ज्या प्रमाणे ताणेंच हें उतर दिवंक जाय ताका. ते ताका विचारूंक आयिल्ले, पूण तोच तांकां तें उतर दिवपाक एक प्रश्न करता. आनी ते मागीर भितरल्या भितर एकामेका बरोबर म्हण हितूं उलयतात आनी म्हणटात, आमी तर ताका म्हणत जुवांचें देवासून आयलां, कित्याक ताचें आयकोंक ना? ताचें न्हय म्हणलें जाल्यार परतून लोक म्हणटलो तो प्रवादी. म्हणून तेच मागीर म्हणटात, ज्या उतरान ताणें ओगेपणांत रावले की ताणें मानलें की जेजू जें कोत्ता तें सगळें देवासून कोत्ता आनी देवान ताका अधिकार दिल्लो आसा. ही जाणवाय आमकां देव दिता आपल्या पवित्र आत्म्या वरवीं.
आदल्या कोरोनान म्हणजे पयले वाचून आमी पळयता कशे भशेन प्रवादी म्हणटा म्हाका जाणवाय जाय आनी ही जाणवाय म्हाका सोगलें शिंकयता आनी त्या प्रमाणे जियेलो की ना म्हजें जिवीत एकदम खुशाल जाता. हीच जाणवाय आमकां जेजू क्रिस्ता उदेशी मेळिल्ली आसा, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ती आमकां दिल्ली आसा. आमी तर भितरल्यान ताका आजीर जायत हें सगलें आमचें सवें घडटलें आनी आमी खुशाल बरीच जातलीं. कित्याक काय बरे भशेन आमी जियेतले म्हणजे कितें स्वतांत आमी जियेतले आनी स्वत आमकां सदांच स्वतंत्र करता आनी सारकें पळय तें करूंक आमकां म्हणून हितून प्रेरणा दिता. तर आमी म्हज्या भयणीन भावान ते भशेन करया. आयज आमी एक धाकटुलो भुरगो सिरील म्हणून नांवाचो, तो कापोदोच्या म्हणटा पळय टर्की थिंचुल्लो, ताका मायन बरे भशेन देखीन क्रिस्तांवपणांत वाडयल्लो. ताचो बापूय क्रिस्तांव नासलोलो आनी तो क्रिस्तांव एकदम झोंवतालो. ह्या भुरग्याक तो खूब पिडापीड दितालो, पूण हो भुरगो एकदम भक्तीन सगळें तें सोंसतालो. तो होजाप जातालो ताचो पांय, इतलो ताका मारतालो पर्यंत तो एकदम ओग्यापणान सगळें सोंसतालो क्रिस्ता पासत. कित्याक लागून तो सगळो गोत जेजूच्या नांवांत रावतालो, सगळो गोत. आनी जेजूचें नांव घेतलें की ना ताका एक उर्बा गोठाय सगळें मेवतालें आनी ताका लागून तो कित्याकूच कोणाकूच भियेनासलेलो. क्रिस्ताक एकवटून रावलो की सगळें जातालें. एक दीस ताच्या पांयान ताका इतलो मारलो आनी भायरूच घातलो. तो एकदम खुशाल जालो, तुवें म्हाका ह्या घरांतलो भायर काडलोय, पूण म्हजें घर बापायचें घर आसा. आनी तो म्हणूंक लागलो हांव त्या घरांत वचोंक आतां तयार जाला. आनी ताका भायर घाल्या उपरांत तो खुशालपणी भायर गेलो. ताका थिंचुल्ल्या त्या लोकांनी दवरलो आनी गव्हर्नर शिंवयलो. ते सगळे अक्रिस्ती आसलेले. ताका खूब जाणांनी शिडकायलो, ताका उजो दाखयलो, ताका ती मारपाचीं हात्यारां दाखयलीं, पूण तो बिलकूल भियोंक ना. तो म्हणूंक लागलो हांव बिलकूल भियेना. आनी तरी पूण ताका हे भशेन केल्या उपरांत ताका शेकी मारून उडयलो, पूण तो खुशालपणी मेलो. तर पळयात भयणीनो आनी भावनो, हांव तुमकां सदांच म्हणटा, जेजूच आमकां हें सांगलां, म्हजे सवयेन रिगून रावत आनी हांवूय तुमचे सवयेन रिगून रावता. ते भशेन आमी जेजूच्या एकवटान प्रत्येक सुस्कारांत रावया आनी बाकीचें सगळें आमकां बरेंपण फावो जातलें. ह्या वेळार आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान भितर हात तितलें भायर काडया. चिंतना, भावना, चाल हें सगलें आमचे भितर आहा तितलें बरें आनी वायट. प्रत्येक सुस्कार भितर घेतना ताचें बरेंपण अदीक आमचें सवें वाडोवंक लागता. आमी वर्शीं ताच्याच एकवटान आसा, पूण हे भाशेन आमचें सवें प्रत्येक सुस्कारान घडोवन येता. तर भयणीनो आनी भावनो, ह्या जेजूच्या एकवटान आतां आमी सगळीं आमची मागणी आसा तितली मनांत आनी काळजांत हाडया. जाणें आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा तांकांय बी आमच्या मागण्यांत दवरया. आनी आतां हे मागणी आतां आमी सगळ्या जाणांक कोरोना व्हायरस जाल्लेले आसा तांचे पासत आनी ह्या दुयेंसां पासत मागया. सुरपुतीदर आनी काकूळसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टतल्या पासत आमी तुका प्रार्थना उबारता. ती कोणवळेन आयकून घे. ह्या उचित सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंतरणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. सायबा, वॅक्सिनाय भायर सरलेलीं आसा. तूं जाणय आमच्यो कशे भशेन परामर्श करूंक जाय पळय तो तुज्याच हातान आमचें जिवीत सोंपयता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 34, C15. Jivitan
सोम्याचे मोल आमचेर देंवता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मारून घेवंक. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भुक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखूंक आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन तांकां मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास कोत्ताना आनी तिचें दिनवासणाचें गीत गावन तुजी कोणवळाय आमी वाखाणटा. शेकांचे पृथ्वीचेर कितली व्हडती तुजी विजमिता. सर्वकाली मनशां थंय कितली अप्रमीत तुजी दोळाय. तुजे ल्हानवीक चाकुर्णेचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वंडार मनशा कोळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. मावाळताचो गोड पोर गोठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन पण परगटा. तुझ्या येण्याकात रेगता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचे पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दौरूम दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे ताका एकवटोन आमी म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवोस खाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवळकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरूम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां घाल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिल्लो खोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 66 D35. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें नासना. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें नासना. पांच विचार तुजी चोर मोना, तुय म्हाका विसोतून दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तोंड उदका सोरी पावयताय. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें खाळी सगलें म्हजें तितलेंय. तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां. कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सुर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सुरपुदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो
आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भगवंत फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटा. आमेन. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आमी आतां सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल ह्या चॅनलाचेर यूट्यूब चॅनलाचेर तुमकां आमचे सगळें हांगसर जाता तितलें बसिलिकेन दाखयता. तो तुमी थंयसर गेले म्हणटच थंयसर बाकीचे लिंक सगळे आसात. खूब वस्तू कोत्ता. भजवण आसा, मीस आसा, तियर्स आसा आनी आतां आमी मागणें सुरू केल्लें आसा. कितल्या लोकांक मागणें करूंक जाय आमी कोत्ता, पूण तांकां तें पळोवंकूय जाय. तर तुमच्यान तें पळोवन तुमच्यान तातूंत भाग घेवंक जाय. कित्याक आमचो गोंयचो साहेब, गोंयचो पाय आमकां राखता आनी सांबाळटा तें जाणो आमी. हांगसर तुमचे पासत आमी मागणें कोत्ता. सांजेचें 6 ते 7 तुमच्यान सकाळीं 10 ते 11 ह्या नंबराचेर म्हळ्यार तूं कॉल करूंक जाता. 7058650102 हाचेर तुमी फोन करात आनी ताका सांगात तुमचें नांव, कोणा पासत मागूंक जाय, कितें जालेलें आसा तें आमी मनांत दवरता आनी मागीर मागणें कोत्ता. तर सांजेची तुमी मातशें तयार रावात, नाल्यार कितें जाता आमी फोन कॉल कोत्ता आनी हें सगळें आमी यूट्यूब चॅनलाचेरूय दाखयता. तर ते भाशेन आमच्यान फुडें व्हरूंक जाता हो कार्य गोंयच्या साहेबाचो. गीत घेवया. पेज नंबर 212 T20. Rani Bosondai,